दिवचलचो तात्पुरतो बस स्टँड पुराय खड्ड्यात सापडला। या खड्ड्यांक लागून थंयची परिस्थिती धोक्याची जावन रावला। बस संचालकांक आणि लोकांक अपघातांचो भय निर्माण जाला। रस्त्याचे डांबरीकरण तरी करचे अशी मागणी फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी केला। पळयात पुराय बातमी। दिवचलच्या तात्पुरत्या बस स्टँडार खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यार खड्डे तयार जाल्यात हे सांगप कठीण जाला। पुराय रस्त्याची चाळण जाल्या। या रस्त्याक लागून बसीक असंतुलन जाता। तांच्यो बसी लेगीत खुळखुळो जाल्यात। प्रवाशांक त्रास जाता। बेगोबेग तात्पुरत्या बस स्टँडाच्या रस्त्याची समस्या तडीक लावची फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी सरकाराक गाराणे घातला। पळयात। त्रास जाता, पट्टी वचोंक शकता, कितें जावंक शकता न्हू, टायर फुटोंक शकता ती पायपा लागून। आणि म्हाका बस भायर काडटान कितें गचके बस जाता म्हणजे बस अशी वांकडी तिकडी जाता न्हू, बॅलन्स जाता। तुमची आतां कितें मागणी आसा? वांकडी म्हणजे आमचे हे बाबा सारकें मातशें करपाचें म्हणून। म्हणजे तशें पार्ट्स बी येतात? हय जाता जाता। नाही, आता हो बस स्टँड टेम्पररी केला, नवीन बस स्टँड जावपाक आनीक टायम वयतलो। पण टेम्पररी कितें तरी उपाय करूंकूच जाय ताका। टेम्पररी कितें तरी बाबा एक मस्त दामर घालपाचो, गुणे घालून आनी कितें तरी करूंकूच जाय न्हू। आतां सद्या म्हाजी एक पट्टी फाटली पळय मोडलेली आसा, वाडून दवरल्या, हांगासरूच मोडलेली। खड्डे जे पडल्या तितून लोकांचे पळय बॅरिंगां वयता, लोकांक चडटा आसतना उदक भरल्या उपरांत बीन त्रास जाता, चडटा देंवता आसतना भुरगे भितर पडटात। म्हणून ते हेजेर मातशी एक्शन घेवची सरकारान आनी हेजेर डांबरीकरण तरी करचें। हो टेम्पररी बस स्टँड आहा पळय, टेम्पररी बस स्टँड आहा, पूण इतली वर्सां ते कशें म्हणून त्या खड्ड्यांसून येतले वयतले, पूण मातशें टेम्पररी कितें तरी पॅच मारूंक जाय न्हय। पण आतां हे खड्ड्याक लागून गाडयांची कितें पार्ट्स बीन वयता, बॅरिंगां वयता, तेजे पट्ट्यो वयता, तांकां त्रास न्हू। पयलीं एका वाटेन हांगा पॅसेंजर जायना, आनी हेजेर सरकारान कितें तरी एक्शन घेवची। आतां खड्डो पडल्या कितले दीस जाले? आतां हेका स्टार्टींग पासून खड्डो पडलेलो आहा, पयलीं मातसो तेजेर माती घातली, ती माती वयता, ताका डांबरीकरण तरी करूंक जाय मातशें। आनी हेच्या पायपांक खातीर कितें प्रॉब्लेम जाता? पायपां ती पयलीं पासून आहा, एंट्रन्स पायपां ती तेका लागत जाल्यार टायर सुद्दां फुटपाची शक्यता आसा। आनी एक पायप ते गेला मरे, एक पायप काडून कोणी तरी सुटलेले म्हणून ते काडून खंय तरी उडयला, ते कशें कळटलें, कोणी तरी वेले आसतले। GOA365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।